गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे न्हू बरी. त्याची दोरी बांदाय सकाळी फुडें च्या बी पिली आनी दोरी बांदूं लायल्या मॅफी मातशें रोप सुकोवंक घालपाक. न्हिदलोलो आहा सो ते वचोन वचोन चोयता. ते बेडार आहा न्हू सो मातशें पिरान दिसता. सो काय जातोयता रोप धुवपाक आनी दोरी बांदली. कू सायड जाली ती रोप धुता. शीता आदोन दवरला चोयता. शीता दवरला आनी आतां रोपा सयस गुड मॉर्निंग गाइस. बेबी उठवला आता उठवल्या थोडी माझी बाश करता ती गायज मागीर रोप धुवन झालो सगळें घायला दोरयेचेर. दोरी बांदलो न्हू हांवें सो तांकां होकोन बांदशीर घायला दोरयेचेर आनी ते दोरयेचेर आनी स्टॅनाचेर घायला. तो वॉशिंग मशीना फोन मारला आपुणूय सांजे येता. सो तेगे आमकां गॅरंटी नाहलो म्हाका बरी जाली. हांवें फस्ट दिसता बरें जालें. हांवें राती रोप सगळें फुकोवंक घायलो मग आनी सगळें धुवन काडलो. आनी आयज जाल्यार तो हाल धुतलें म्हणल्यार सांजे धुतलें. हाल सकाळीं धुतलें चोयो कशें तें. आनी आतां हांव न्हांवूंक वयता. धाकटे घाम येयले सगळें रोप धुता म्हणल्यार जाण तुमी कशें जाता तें की घाम येयला. न्हांवूंक वयता. शीत रांदलें हांवें. नुस्तें दवरलो आहा कालचें मसालो बी लावन दवरलो आहा नुस्त्या. सो तें नुस्तें दवरपा उरला. कोडी करपा उरल्या. कोडी आहा भेंड्या सुंगटां कोडी आहा. नुस्तें दवरपा उरला मॅरिनेट करून दवरला. त्या मागीर कोतो सुशेगाद गरम गरम बरें पडटा न्हू तेका लागून. आनी आतां न्हांवता. मेळटा तुमकां मागीर. ओके. सो गायज हांव न्हांवलें आनी मातशें बसलें एसीक वचोन कित्याक जात सारकी आनी वत सारकी काजता येयला सारकें. आनी पळयल्यार भायर कितें नाक वता आनी भायर चोयलें कितें नाक दिसता सारकें. सो आतां मातशें बसलें आनी आतां कुछ न्हायला उरलेलें काम करपाक. रांदून जालें सगलें. नुस्तें दवरपा जाय तें कोता. नुस्तें बी दवरता आनी चोयता. आनी बेगीन रोप सुकल्या उपरांत गुडी मारपा जाय न्हू सगळें जाग्यार दवरपा जाय. सो तें एक म्हाका व्हडलें दिसता. व्हडलें काम तें मागीर कितें सगळें बेगीन बेगीन करून काडूं जाय. आनी 4 बी म्हणल्यार रोप काडून भितर हाडूं जाय नाजाल्यार मुय येताय. तेका लागून तें व्हडलें काम म्हाका. आनी ते मुयो बी येयल्यो आनी चुकोन रोपांत गेल्यो आनी सोडून ना सायबा भिरांत करता. आख्खी मुयो लागत न्हू मागीर सगळीं रुमां मुय लागले बाबा बी लागत न्हू भिरांत दिसता. सो तेका लागून बेगीन बेगीन रोप हाडूं जाय. आनी म्हाका आयज भूक लागल्या सारकी. उठ साडलोलें हांवें करूं हांव ना टायमूय मेळना. चाये सकाळीं गेलोलें. बेगीन बेगीन काम करता ती तशें जाताय. लायटीकार टेंशन जालें म्हाका कित्याक लायटीकार मेळटा तें सगळें तोहलें मेळटाय. हुंय काय सादताय. हुंय कोणागेर कितें काय जाता. जेन्ना तेंका सांगिल्लें कोणागेर हुंय कितें सांगिल्लें न्हू सो मागीर हाल येता परवो येताय तशें करताय. डायरेक्ट येयनाय म्हणना आनी येताय म्हणना. हाल येता परवो येता अशें करताय. खबर ना कितें तें समजना ना कितें म्हणून. जाल्यार चोयलें मागीर धांगलें चोयल मरे म्हणलें हांव आनी हाडीत जाल्यार कशें जातोलें. तेका लागून हांव पयलीं हाडून घालोलें कित्याक तें हाल येताय परवो येताय. थिंगसान हिंगा पावता म्हणलें टायम जाता न्हू सो तेका लागून चोयता आनी मेळटा तुमकां माशरां. गुड इवनिंग. सगळीं कशी आहे. आतां जाली सांजची जाली 4:45 कशी जाली 4:30 4:45 आनी बेश्टी हाड पडलेली आंग बी दुखतालें तूं हें जालें न्हू हॅक्टीक कशें जालें आयज. सो बेश्टी हाड पडलो आनी आतां येयलें. आतां वॉशिंग मशीन जालें आमगे सारकें. सो तो करून गेलो. सो आतां तें वॉश करता. डेटॉल बी घायला वॉश केला आनी चाव दवरलें करपा आनी स्लायस गेलें मशीन क्लीन करता. सो डेटॉल मागीर मेळटा. एक सँडवीच केलें आनी च्या.
सँडविच केलें आनी च्या आनी चादर मागीर एक जालें आनी उदक सोडलां दुसरी चादर घालता आयज सगळे रोप राती कोणें सांगलो ते भाशेन कालच्या ब्लॉगां सांगलो न्हू खाला करता म्हणून सो आयज हांव कशें करून हांवें सगळे रोप धुवन काडून जमा बाप भायर आहा सो बाबा बगले बसता आनी च्या पिता आनी मागीर येता म्हाजें काम करून नाजाल्यार जावपा ना तें फाल्यां आयज संडे हाल्यां मंडे न्हू हाल्यां आमकां लायटमॅन सांगता हाल्यां थंय लायटिकार सो तो केन्ना येतो खबर ना सो प्लस हाल्यां मडगांव काम आहा प्लस म्हाका आतां जाय राती कडेन कोडी करपा जाय बाबा कोडी करपा जाय दाव हाडटलें कोडी काबार हांवें काबार जाल्यार हाडलो तें सो आतां वांटपा ना हांव वांटून रावलें न्हू जाल्यार दुसरें काम जावपा ना सो दाव करतलें फाल्यां खंय पातो न्हू सोमती कित्याक फाल्यां भायर सरपा जाय सो दाव करतलें आनी चोयता